नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमचे स्वागत करता। कारवार शहरात लायिल्ल्या सायन बोर्डाचेर देवनागरी लिपीत बरयिल्ल्या कोंकणी भाशेचेर काळो रंग लायिल्ल्या 5 लोकां विरुद्ध FIR दर्ज जाले। कोंकणी भाशेक अपमान केल्ल्याचेर FIR दर्ज जाला। कोंकणी भाशे खातीर आनी कोंकणी भाशेच्या गौरवा खातीर स्ट्रायक केल्ल्या कोंकणी भाशेच्या लोकांक सद्याक तात्पुरतीक यश मेळ्ळो। गेल्ल्या काही दिसां फाटीं कारवार शहरात बरयिल्ले सायन बोर्डाचेर कन्नड संघटने लोकांन काळो रंग लायिल्ले। तेमचे विरुद्ध कंप्लेंट दर्ज केल्ले कोंकणी भाशेच्या लोकांन FIR करूंक जाय म्हणून आग्रह केल्लो। आता तेमचे विरुद्ध FIR दर्ज जाला। दांडेलीचे प्रवीण कोठारी, मंजू पंतोजी, कुमटाचे नागराज शेठ, अंकोलाचे उदय नायक आणि गोकर्णचे हनीफ इस्माईल साब हेमचे विरुद्ध FIR दर्ज जाला। बेकायदेशीर गोवाचो सोरो व्हरतेत आशिल्लो तेन्ना धाडगैल पोलिसान चोरेचो सोरो आनी वाहन जप्त केल्ली घटना चित्ताकोला पोलीस स्टेशना भागात घडली। कारवार तालुक्याच्या माजाळी चेकपोस्टाचेर वाहन तपास करतना मारुती सुझुकी अल्टो कारीचेर गोवाचो सोरो पत्तो लागलो। पोलिसान कार आनी कारीत आशिल्लो चोरेचो सोरो जप्त केलो। सोऱ्याची किंमत 59,000 आनी कारीची किंमत 50,000 अशें अंदाज केला। शनिवाराक 12वीचे रिझल्ट जाले, पण परीक्षेत न पास जाल्ल्या बेजारान एक विद्यार्थ्यान आत्महत्या करून गेली घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्यात घडली। कुमटा तालुक्याच्या कडले वासी प्रणम ईश्वर नायक घरात गळ्याक पास घालून आत्महत्या करून गेले विद्यार्थी। डॉक्टर AV बाळिगा कॉलेजात 12वी विद्यार्थी जावन आशिल्ले प्रणम विज्ञान विभागात परीक्षा बरयले, पण 4 विशयांत नपास जावन तेमी आत्महत्या करून गेले। जाग्यार येयले पोलिसान फुडली कारवाई केला। रामनगरातल्या बापूजी ग्रामीण विकास समितीचे पदवीपूर्व महाविद्यालयात रामनगरात निकाल 88.11% लागला। दरवर्षा भशेन या वर्साक बी चेड्यापेक्षा चेडवान जास्त मार्क मेळयलात। कला विभागात 7 विद्यार्थिनींन उच्च श्रेणीत क्रमांक मेळयला। एकूण कला विभागाचा निकाल 91% जाल्यार वाणिज्य विभागाचा निकाल 86% लागला। कला विभागात कुमारी सोनाली दळवी 553 गुणांन प्रथम, कुमारी मनीषा देसाई 543 गुणांन द्वितीय जाल्यार कुमारी ऋतुजा मिराशी 537 गुणांन तृतीय क्रमांकान उत्तीर्ण जाला। वाणिज्य विभागात कुमारी निकिता देसाई प्रथम, कुमारी अश्विनी गवस द्वितीय, कुमारी सुम्मा नायर तृतीय क्रमांकान उत्तीर्ण जाला। विद्यार्थ्याला या यशाबद्दल बापूजी संस्थेचे संस्थापक, माजी राज्यमंत्री श्रीमान प्रभाकर यस राणे, सगळे संपादक सदस्य, स्थलीय समितीचे अध्यक्ष, सभासद तसेच कॉलेजचे प्राचार्य आणि अध्यापक हेमी विद्यार्थ्याला अभिनंदन केला। तसेच विद्यार्थ्याला यशाबद्दल रामनगर परिसरात तेमगेल कौतुक जाते असा। आयच्यातला न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देवर करू। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।